कॅझिनो सयत ऑनलायन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी परिशदेन लागू केल्ल्या 28% कर वाडीची 1 ऑक्टोबरच्यान अंमलबजावणी सुरू जाल्या। पूण ह्या कर वाडीक शेनवारा दिल्लीत जाल्ले जीएसटी परिशदेचे 52वे बसकेत गोंय, दिल्ली सयत हेर कांय राज्यांनी विरोध केला। कॅसिनो तशेंच ऑनलायन गेमिंगा वयली जीएसटी 18 वयल्यान थेट 28% केल्ल्यान ताचो फटको ह्या क्षेत्रांतल्या विविध उद्देजकांक बसून ते बंद पडपाची शक्यताय आसा। दिवचल तालुक्यातल्या एका हायस्कुलात एका शिक्षकानूच सान पिरायेच्या विद्यार्थिनी वांगडा असभ्य वर्तणूक केल्ल्याचो आरोप जाला। हे विशीं दिवचल पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला। हाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्या। टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनार आतां विमानतळाचेर पावतकूच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले। पयलीं विमानतळाचेर पावतकच 50 रुपया दिवचे पडटाले, मात आतां ते वाडयल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायल्या। इस्रायल आणि हमास हांचे मदल्या युद्धांत आनी लेबनॉनान उडी घेतल्या। लेबनॉनान इस्रायलाचेर हवाई हल्ले केल्यात। ह्या हल्ल्या उपरांत इस्रायली आर्मीन लेबनॉनाचेर प्रति हल्लो केला। इस्रायल हमास युद्धाच्या दुसऱ्या दिसा गाझा शिमेर इस्रायली संरक्षण दळाचो कमांडर नहल ब्रिगेडाक मरण आयले। जाल्यार ह्या युद्धांत आतां मेरेन 300 इस्रायली आनी 230 परस चड पॅलेस्टिनी नागरिकांक जीव वगडावचो पडलो। 7 ऑक्टोबराक हमासान इस्रायलाचेर 5000 रॉकेट फायर केल्ली। दर वर्सा 8 ऑक्टोबर हो भारतीय हवाई दळ दीस म्हणून मनयतात। भारतीय हवाई दळाची थापणूक 1932 ह्या सालांत जाली आनी भारतीय हवाई दळ हे संवसारांतले चौथे व्हड हवाई दळ जावन आसा। जाणून घेवयात भारतीय हवाई दळाची कांय म्हायती।
कुडचड्यार बस स्टँडा लागसार एका दुकानार खाणांच्या बाबतींत बुरशेपणां चल्ल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. च्याची कप बशी त्या उदकात परत परत धुयतात अशें लोकांचें म्हणणें. हे खंय तरी भलायके खातीर घातक आसा. हे खातीर अशा गाडयांची सरकारान पळोवणी करची अशी थळाव्या कुडचडकारांची मागणी आसा. आयर्नमॅन 70.3 भारतान परत एक फावट बाजी मारली. रिले गटांत भारताचो टीम अरायस हो पंगड पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत जालो, जाल्यार वैयक्तीक गटांत भारताचो नेहाल बैग पयल्या सुवातेर येवन जैतिवंत थारलो. स्विमींग, सायकल आनी रनिंग आशिल्ली आयर्नमॅन 70.3 ट्रायथलॉन पणजे आयतारा घडोवन हाडिल्ली. वाळपय बाजारांत काटेकणगां आनी आळूची माडी मोठ्या प्रमाणात दाखल जाल्या. ह्यो माडयो रामनगर राज्यांतल्यान दाखल जाल्यात. गोंयांत अजून तांचें पीक ना. काटेकणगांचे दर आसा ते अशे आसा: 100 रुपया 80 रुपया किलो. तशेंच माडयांचे दर जे आसा ते 80, 100, 120 आनी 150 अशे दरांची आसा. शेनवारा फांतोडेर बाणस्तारी पुला सकयल बेकायदेशीरपणान रेंव व्हरपी ट्रकाक गोंय पुलिशेन धडक कारवाय करीत अटक केल्या. ह्या कारवायेंत 8 ट्रक, 4 होडयो, रेंव तशेंच हेर वस्तू धरून 2 कोटी रुपयांच्यो वस्तू पुलिशेन जप्त केल्यात. तशेंच रेंव काडपी 14 कामगारांक पुलिशेन अटक केल्या. वर्ल्ड डिझनी कंपनी भारतीय स्ट्रीमिंग आनी टेलिव्हिजन व्यवसाय बंद करपाचो विचार करता. ही कंपनी विकत घेवपाच्या प्रयत्नात अब्जाधीश गौतम अदानी आनी कलानिधी मारन हांचो समावेश आसा. कलानिधी मेरेन हे सन टीव्ही नेटवर्क लिमिटेडाचे अध्यक्ष आसा, जाल्यार अदानी हांणी हालींच नवी दिल्ली टेलिव्हिजन लिमिटेडाचें अधिग्रहण केलां. ब्लूमबर्गच्या वृत्ता प्रमाण वर्ल्ड डिझनी कंपनी सध्या अनेक पर्याय सोदत आसात, जातूंत भारतीय ऑपरेशन्साचो कांय भाग विकप किंवा युनिटची मालमत्ता एकठांय करप, क्रीडा हक्क आनी प्रादेशीक स्ट्रीमिंग सेवा विकप हांचेर कंपनी विचार करता.
भारताभायर न्यू जर्सीत संवसारांतल्या सगळ्यात व्हडल्या आधुनीक हिंदू देवळाचे ह्या सप्तकांत उक्तावण सुवाळो जालो. न्यू जर्सीच्या रॉबिन्सन विलेंतल्या अक्षरधाम महामंदिर नावाच्या 191 फूट उंचायेच्या नव्या अद्भुत देवळात हजारांनी उपासकांची गर्दी जाल्ली. सुमार 20 लाख टन फातर हातांत कोरातून काडपाक कारागीर आनी स्वयंसेवकांनी एकठांय येवन सुमार 47 वरां काम केलें. गोंय सरकार सध्या 32,000 कोटी रीण आशिल्ल्यान सध्या अर्थीक संकश्टात आसा अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी केलां. गोंय सरकारा कडेन सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक पगार दिवपाक तशेंच सरकारी येवजण्यो राबोवपाक लेगीत पयशे ना असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला. सरकाराक अर्थीक वेवस्थापन जमना अशें गिरीश चोडणकरान म्हणलां. शुक्रारा सांजेर मडगांव एसटीपीडीए मार्केटा भायर बशिल्ल्या गोंयकार नुस्तेकारांक धांवडावन घालून सरकार कितें सिद्ध करपाक सोदता काय? बिगर गोंयकार नुस्तेकारांक सरकार प्राधान्य कित्याक दिवपाक मुखार सरला काय? असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान उप्रासला. रापणेक लागिल्लें नुस्तें जर तेन्नाच्या तेन्ना विकूंक बसचे नात तर केन्ना बसतले अशें म्हणीत वेन्झीन सरकाराचेर फार पेटयले. नामनेचे इतिहास तज्ञ साहित्यीक आणि पत्रकार मडगावचे आदले नगराध्यक्ष वाल्मिकी फालेरो हांचे कुडीचेर शेनवारा निमणे संस्कार केले. मडगावच्या मसणभुयेंत तांची कूड मातयेक लायली. ह्या वेळार तांकां निमाणी आर्गां ओंपपाक वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा आनी मडगांवकार हाजीर आशिल्ले. बिरेस्तारा वाल्मिकी फालेरो हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें. चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशियाई खेळा सर्तीच्या 13व्या दिसा भारतान पदकांचो शेंकडो हुपलो. हे सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी वट्ट 107 पदकां मेळयल्यात. शेनवारा बायलां कबड्डी खेळगड्यांनी भारताक 100वें पदक जिखून दिलें.
शेतां रोयात, भायल्या लोकांक जमीन विकू नाकात. शेताची जमीन प्लॉट करून विकप्यांचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. शेतांची जमीन विकपाची आसत जाल्यार ती फक्त शेतां करपा खातीर विकात अशेंय स्पश्टीकरण मंत्र्यान दिलें. वेलनेस फॉरएव्हर फार्मसी दुयेंतींक लुटता. दुयेंतींक उपचाराक लागपी वखदां ह्या फार्मसीत बरीच म्हारग मोलान विकत घेवची पडटात असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोरणकर हांणी केला. दुयेंतींक परवडपी मोलान वखदां मेळपाक जाय हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी गिरीशान केल्या. एनसीपी पार्टी जर आसा जाल्यार ती फक्त एनसीपीचो अध्यक्ष शरद पवाराक लागून आसा अशें विधान जुजे फिलिप डिसोजान केला. एनसीपी पक्ष केन्नाच वेगळो जावना आनी केन्नाच जावचोय ना. एकूय एनसीपीतल्या कार्यकर्त्यान दुसऱ्या पक्षान उडी मारूं ना तेन्ना कोणेच ह्या पार्टी विशीं कसलीच वावडी मतींत दवरची न्हय अशें क्लायड क्रास्टोन सांगलें. जर कोणे हो पक्ष सोडला आसत जाल्यार तो तांचो प्रश्न, पूण एनसीपी पक्ष एक संघटना आसा आनी हे फक्त शरद पवाराक लागून शक्य आसा अशें क्लायड क्रास्टोन आयज जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. शुक्राराक कुडचडे असोल्डेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त केले. थळाव्यांक दुबाव आयिल्ल्याचे कळटनाच गाडयेंतल्या 2 जाणांनी फुजो काडल्यो. उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन शिशे जप्त केले. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. शेनवारा शिवोले वाठारांतल्या सड्यान रावपी लक्ष्मीकांत सोडणकर हाच्या घरांतल्या एसीक शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो. ही घडणूक सकाळच्या 11 वरांचेर घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लक्ष्मीकांत सोडणकर एसी सर्व्हिसिंग करपाचें काम करतालो. घराचें कांयच लुकसाण जावना पूण ताका किरकोळ दुखापत जाल्या अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या.
धारगळूचो प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयल्या क्रिकेट स्टेडियमाचे काम धारगळीत बेगोबेग सुरू करचें असो ठराव गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सर्वसाधारण सभेत घेतला। ह्या सभेत 107 स्पोर्ट क्लबांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार स्टेडियमाचे बांदकामाचो GCA वेवस्थान समितीन नियाळ घेवन मैनुकी अहवाल सादर करचो अशी मागणी ह्या सभेत जाल्या। अमोल सातोस्कर आपलो नेव्हिगेटर नरीव मेहता हांचे वांगडा मित्सुबिशी सोडियाक गाडी चलोवन पयल्या क्रमांकाचेर हिमालयाची भारताची सगळ्यात कठीण रॅली 2023 जिखलो। अमोलाक कर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी गोयचे संचालक श्री काल वाज हांणी तेंको दिल्लो। बाणावले सोरो पिवन धुमशणां घालीत तांचे रुपांतर गँग वॉरात जावपाची घडणूक घडल्या। ह्या हल्ल्यांत कांय तरणाटे जखमी जाल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 5 तरणाट्यांचेर हल्लो जालो, जातूंतल्या एकल्याक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। ह्या गुन्यांवांत घुसपिल्ल्या दुबावीत सॅम्युअल मास्करेनस हाका पुलिसांनी मोपा विमानतळार वचून ताब्यांत घेतलो। फुडलो तपास चालू आसा। बिहारात मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी जातनिहाय जनगणना केल्या उपरांत आता हेर राज्य लेगीत ह्याच प्रयत्नात आशिल्ल्याचे दिसता। बिहारा फाटल्यान आता राजस्थानान लेगीत ही जातनिहाय जनगणना केल्या। राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हांणी ह्या बाबतीची शुक्रारा घोषणा केली। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीन थाराव पास केल्लो आसा। ताका लागून येवपी काळात बिहारा प्रमाण राजस्थानान लेगीत जातनिहाय जनगणना जातली अशें अशोक गेहलोत हांणी म्हणलां। विधानसभा वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केल्या। अफगाणिस्तानात भूंयकांपाचे धपके बशिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। ह्या दुर्दैवी घटनेत 14 लोकांक मरण येवन 78 जाण जखमी जाल्ल्याची बातमी आसा। भूंयकांपाच्या धपक्यान अफगाणिस्तानांतल्या लोकांचेर भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। कांय दिसा फाटींच अफगाणिस्तानात भूंयकांप जाल्लो। दिल्ली लेगीत ताचे धपकेक बशिल्ले। शेनवारचो हो भूंयकांप खूब व्हड आसून मोठो आसून सुमार 14 लाखांचो जीव गेल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या।